300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। Mr. Kejriwal is in Goa. I would like to debate him with him if he is ready to debate. सध्या गोयचे राजकारण तापलां आणि पॉवर पॉलिटिक्स चालू आसा. सबसिडायज आणि फुकट वीज असे शब्द आमच्या कानार पडटा. हे सगळे पॉलिटिकली जरी शक्य असले, इकॉनॉमिकली कितके वायबल आसा हे फक्त येता तो काळ दाखयतलो. आयज जेन्ना राजकीय पक्ष गोवा आणि दिल्ली मॉडेल डिबेट करपाक व्यस्त आसा, सचिन परब आपलो मांद्रे मॉडेल लोकां मुखार मांडटा. क्लीन आणि ग्रीन एनर्जीचे हे उदाहरण तोखणाय करण्यासारखे आसा. ओम शांती शांती शांती. पेडणा तालुक्यातलो मुरमुरे गांव. तुव्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीक तेकोन आसलेलो हो गांव. हांगा 3 फॅमिली रावता. वरक, झोरे आणि शिंदे. टोटल 10 लोक. तांची फाटली 4 पिळगेन हांगा काळखात दीस आणि राती काढल्या. पूण सचिन परबाच्या नेतृत्वान तांच्या जिणेंत बदल आयला. सोलर पॅनलच्या माध्यमातल्यान आयज तांच्या घरान उजवड आसा. जवळ जवळ 80 वर्सां सुमार जाय दिली. माझ्या पयलींचे आहा तेच्या फाटल्यान आमी थोड्या वर्सांनी आहा. माझ्या पयलींच्या 80 वर्सां सुमार जाय दिली. तेंकाय लायट ना, आमकांय ना. आतां 3 घरां आमी आहा. 3 घरां आसून आमकां तिगांची अशी परिस्थिती जावन पडलेली आसा की उरलें कसलेंच जायना. खंय गेलो जाल्यार कोण सांगतात भाटकाळ दिसांनी, भाटकाळ म्हणटात विकता. तें आमचें चाललें. आमी अशें दिसवड्याक काम करून अशें पोट भरता. अशें इली आसल्यार 8 दीस मेळना अशें खबर करून अशें करून आमी पोट भरता, अशें दीस काडटा. आनी आतां आमकां इतली वर्सां जाली आतां अशी लायट ना कांय ना अशें हाल आमी काडटा. अशें असल्यानी सुद्दां जायते पंचांनी सरपंचांनी जाय तेंच्यांनी बरी कोशिश केली, पूण कांय कारणाक लागून तेंचे कडेन जावंक ना. भाटकांची सुद्दां आमची संमती आसली येवन गेल्यात, पूण तेंच्यांनी सुद्दां नकार दिवंक ना, दिता म्हूण सांगलें. पूण तेंचे भितर मिठाना हे आमी तेंकां सुद्दां कोणाक दोश दिना. पूण आमी जायते तेंच्यांनी सुद्दां प्रयत्न खूब केलो, पूण आमचें जावंक ना, कांय कारणान जावंक ना. तेव्हा आतां सचिन परबान ही जी आमकां लायट दिली हो पयलो आमच्या तेणी घरांक उजवड घातला. आनी साजेची शंपर म्हटल्यार हांवें कोणा कडेन एक परब इंदोरचो परब म्हणून तो तेचे कडेन प्रश्न घातलो की तो आनी शेटी येवन हांगा गेले, भोंवन गेले आनी तेंच्यांनी त्या 8 दिसांक पास लागलो. पास गेल्याच्या नंतर रोखडीच ताबडतोब तेंच्यांनी अरेंजमेंट मारून आमच्या घरात पयलीं उजवड घातलो आनी तेच्या नंतर आमी ही बोलबाशीन केली. म्हणजे आमी सपनां सुद्दां चिंतूंक नासलें की ही घरान आमच्या उजवड पडटलो म्हणून. इतलेंच हे आमकां मोठे आनंद दिसलो की आमी त्याप आमची भुरगीं इस्कॉलाक लागून सगळ्याक लागून सगळो इबाड इस्कॉलाचो सगळो जालो कळ्ळा. पूण काय आहा आतां तरी फुडें मातशें कारण आनी आतां सचिनान आमकां हें केलें तें बरें केलें आमच्या कोतान कळ्ळें. आमी खूश. आयज शिक्षण ऑनलायन जालां. मोबायल आणि इंटरनेटच्या जगान डिजिटल ही फुडली दिशा दाखयता. अशा काळात भुरग्यांनी शिक्षणांतल्यान वंचित न रावचे आणि तांची गुरुकिल्ली म्हळ्यार मोबायल फोन चार्ज जावचो ह्या खातीर सोलार खूप फायद्याचो थारतलो. माझे नाव शिल्पा वरक माझे आडनाव. आणि मी मराठी स्कूलान शिकतो. सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय म्हणून पेने गोवा ह्या स्कूलान शिकता हांवें. आणि फाटली 2 वर्सां जाली इस्कुला बंद आसा आनी आतां ऑनलायनच भुरगीं सगळीं अभ्यास करी आसली. त्या कारणान म्हाजे कडेन लायट ना आमचे कडेन, म्हणून आमी मोबायल घेवंक ना. सचिन परब आमकां लायट दिली त्या कारणान आमी आतां मोबायल आमकां दिल्यार आमी तो मोबायल घेतल्यार शिकतले आसले म्हणून सांगलें. आतां तेंच्यान जर आतां आमकां मोबायल दिलो जाल्यार आमी शिकतलो. ऑनलायन मोबायल जर आमकां जर मेळ्ळो जाल्यार भुरग्यां कडेन हे चार्जींग करपाक खंय आसलें जावं तेचेर ट्राय करून तांकां काय तरी कोणाक सांगून कोण मातशें दाखोवन आमची भुरगीं शिकता आसलीं फुडें इंग्लीश दाखोवन काय तरी जर करतली तकली. अशें म्हणजे कशें आहा बाबा हे आतां लायट आहा, उजवड आहा, सगळें आहा आनी मोबायल मेळ्ळ्यार ती शिकूया.
या सोहळ्याक पेडण्या वाठाराचे ग्रामस्थ आणि काँग्रेस टीम हाजीर आसली. सगळ्यांनी सचिनाची तोखणाय केली आणि तांणी तांचे समाजकारण असेच फुडें चलोवचे म्हणून शाबासकी दिली. पळोवया ह्या कार्यक्रमाची काही खिणचित्रां. हांगा ही फॅमिली 3 घरां आसात, 3 फॅमिली 90 वर्सां बरोबर ती ह्या एरियेन रावताली. गोवा स्वतंत्र जालें कितकीशीं वर्सां आमकां जाली, पण आजून पर्यंत ह्या फॅमिलीक म्हणटात थंय लायट म्हणटा ती नासली. हें म्हाका दिसता तेंचें 4थें जनरेशन सद्या चालू आहा. तेंच्या भुरग्यांनी बल्ब म्हणटा तो केन्ना लायफान पळोवंक नासलो. आमी इंटरनॅशनल मोपा एअरपोर्ट उलयतात, खंय एंटरटेनमेंट विलेज करपाचें आमी चिंततात, इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हणटा, आनी त्याच भागान त्याच तालुक्यान अशी फॅमिली आसा ती लायट ना. ही बेसीक एक्चुली जेन्ना म्हाका कळ्ळें आमचे देवेंद्र परब आणि उद्देश शेटये हांच्या मार्फत कळ्ळें, विजीट केली आनी म्हाजें मन भरून आयलें. हेंकां फॅमिलीक कोण आनीक कशें आसता, म्हाका दिसता की आयज पर्यंत हेंचेर दुर्लक्ष जालो मताचे गणिता खातीर. हेंची कमी मतां, खर्च करपाक गेल्यार भरपूर जाता, इलेक्शन हांकां कितें दिलें हेंची मतां घेवया असो खंय तरी विचार राजकारणाचो आसूंक शकता. म्हणून हे आजून पर्यंत बिना लायट काळोखान रावले. सो जेन्ना म्हाका कळ्ळें आमी विजीट केली आनी तांकांच सांगलें की तुमकां सद्या इच्छा आसा, इफ देर इज अ वील देर इज अ वे. सो म्हाका जेन्ना मना पासून दिसलें तांकां आमी सोलराची इमिजिएटली सोय करून दिली. मदीं भरपूर पावस आसलो, 10 दीस काम करपाक मेळ्ळें ना, पूण जसो पावसान मातसो विराम घेतलो आमी काम केलें आनी आयज तेंच्या घरान त्या 3 घरान बल्ब पेट्टले. ऑलरेडी तेंच्या घरान म्हाका दिसता कालच्यान सुरूय जाली. आनी आयज मांद्रेचें राजकारण पयशाचें सद्या चल्लां. कार्यकर्ते विकते कार्य घेवपाची सद्या स्पर्धा चल्ल्यात. आमचे काँग्रेसचे कितले कार्यकर्त्यांक पयशाची ऑफरी दिता, आजून पर्यंत तशें कोण आदळोंक ना. कोणाक 1 लाख, कोणाक 2 लाख, कोणाक 5 लाख. खंय तरी मताचे गणित तेंच्या हिशोबान बसना म्हणून ते पयशे घेवन ते पॉलिटिशियन हांगा येवंक ना. आनी खरेखर आमी जे हिंदू लोक आसात ते दिवाळी सेलिब्रेट करतात एवरी इयर. दिवाळी म्हणटात आमी फेस्टिवल ऑफ लायट्स. जाता तितल्यो लायट आमी दिवाळी दिसा पेटयतात. मेणवाती म्हण, लायटी म्हण, सिरियली म्हण. आनी हांगाच आमच्या तालुक्यान आमकां लज ती आजून पर्यंत 90 वर्सां ही फॅमिली बिना लायट असली. हांगा लज आमकां ती मूलभूत सुविधा दिवपाक आमकां जायना. ह्या फॅमिलीक कसली आमी व्हडली व्हडली उलयतात, राजकारणां उलयतात. लक्ष कित्याक दिवना आजून पर्यंत हांगा? म्हाज्या सारकें हांव पंच ना, झेडपी मेंबर ना, कोण ना, म्हाज्या सारके भुरग्याच्या तकलेन जर हांकां सोलराचो विचार जाता, हे हेवी वेट पॉलिटिशियना तकलेन कित्याक येवंक ना आजून पर्यंत विचार ह्यो? सो आमकां ह्या आयजच्यान खऱ्या अर्थान ह्या फॅमिलीची दिवाळी सुरू जाली. लायट आनी ही हांगाच घेवन आमी ओगी रावचे ना. जो पर्यंत तांकां परमनंट लायट मेळची ना तो पर्यंत आमी स्वस्थ बसचे ना. फॉलोअप करतले. ही इमिजिएट तांकां तात्पुरती सोय केल्या. उपकरू हांगा मोबायल चार्ज जाता घरा, ह्यो भुरगो ह्या घर तेचे मोबायल चार्जिंग तशी आई खंय कामाक वयताली, कोणागे फ्रेंडागेर गेलो थंय लायतालो मोबायल चार्ज करतालो. आयज तेणी स्वता तुज्या घरान मोबायल चार्ज केला तेणी. उमेद जाता. सो आमी डिसायड केले की ह्या तेंच्या आमच्या म्हाका दिसता हे पुण्य कमोवपाचें काम देवान संदी आमकां दिल्ली आसा आनी आमी ती संदी सोडूंक ना. तेंची जर मतां जर पळयत आनी जो पयशे खर्च जाला जो पळयत जाल्यार ते मॅच जायना. राजकीय पॉलिटिकल इलेक्शनाचे गणित आसता तितून बसना. पण आमी ते राजकारण सायडीन दवरले, मतदानाचे हिशोब सायडीन दवरलो, कुशीन दवरलो आनी प्रामाणीक मना पासून क्लीन मनान तांकां मदत करपाचो आमी फुडें सरल्यात. क्लीन मनांतल्यान, प्रामाणीक भावनेंतल्यान. सो ह्या उमेदीच्या म्हणजे आमच्या माध्यमांतल्यान आयज घरान तेंचे उजवाड येता. सो म्हाका दिसला की ह्यो जो टायम आसा जो आमच्या माध्यमांतल्यान तेंच्या घरा कडेन जो एक सुखद जी घटना घडल्या तितून आमी सगळे सहभागी जावपाचे अशें म्हाका दिसलें. ह्या गांवच्या पंचायती सरपंचांनी जसो आनंद साळगांवकर जो स्थानीक ह्या वार्डाचो पंच भरपूर प्रयत्न केले. पण खंय तरी एक वयल्या लेवलीक एक
राजकीय वजन लागता ते खंय तरी कमी पडले अशें म्हाका दिसून आयलां. आतां तरी ह्या भागाचो आमदार किंवा सरकार जागे जातले आणि आमी ती जी लायन ओडल्या ती फुडें व्हरतले अशी अपेक्षा बाळगता. म्हणजे लायटीचेर तेंचे सोंपना, तांकां उदक ना अजुनूय, हावस नंबर ना, उदक म्हणजे पयस आहा न्हू, लागीं आसा, घरान ना, हावस नंबर ना तांकां अजुनूय. सरपंच आसा हांगा किशोर नायक, एक पंच आसा, प्रॉब्लेम आसा तो जाग्याचो आसा. सो म्हाका दिसता ही इच्छा शक्ती दाखोवन मेरेन आमकां ताका दिवपाक शक्य जालें. पंचायतीन भरपूर तेंच्यांनी खातीर तेच्या खातीर वावर केलो. सो म्हाका दिसून येता की आयज ह्या क्षणान उमेदीचो हेंच्या उमेदीन आमी सहभाग जावपाचो आमची हें आसा. तांकां अजून तांकां जेंच्या कडेन आयलो हांव तांकां कसले फुडल्या इलेक्शनाक तांकां खबर सुद्दां ना की आमी राजकारण आहा म्हणून. खबर आसलें तुका? ना. तुमकां सांगले की हांव काम करता, म्हाज्या फाटल्यान रावा, रावले इलेक्शनाक पहिली वोटींग भायर करा. मारल्या पण पयलीं तुम्ही भायर मारल्या. एक्झॅक्टली. इलेक्शन हांगा राजकारण लागना हे आमी प्रामाणीक एक फॅमिलीक हेल्प करया मना बसून म्हणून आमी फुडें सरल्यात. आयज तुम्ही पळयात तुमच्यान ह्या आयज म्हणजे उजवाडाच्या दिसा किंवा बरे दिसा आनी कितले लोक तुमच्या वांगडा आयले. स्पेस टुरिझम स्टार्ट जाला पण आयज आमच्या लोकांकडे अशी परिस्थिती आहे की बेजीक लायट ना. आयज आमचेर 5 मिनटाचो लायट वचत, 5 मिनटां सगळ्यांक 5 मिनटाचो लायट वचत आमकां रावपाक जायना. फाटीं वादळ जाले, 2 ते 3 दीस 4 दीस लायट ना. जेन्ना म्हाजो अनुभव सांगता, जेन्ना 3रे दिसा 4थ्या दिसा लायट आयली इतली उमेद जाली. 3 दीस लायट ना आमकां, 3 दीस. आणि इमॅजिन करा हे म्हाका दिसता 4थी काय 3री काय 4थी पिढी काळोखान काडली हेंच्यांनी. सो हेंच्या पेक्षा म्हाकाच चड उमेद आसा की आमच्या माध्यमांतल्यान खंय तरी आयज लायफ सार्थक जाला अशें दिसून येता म्हाका बारीकशें. सो हे लायट तुमकां दिली म्हणून सोंपचें ना. हेच्या फुडें प्रत्येक गोष्टीक जो पर्यंत ह्या मांद्रे मतदारसंघाच्या शेवटच्या मनशा पर्यंत जर विकास पावना तो पर्यंत आमी स्वस्थ बसचे ना. ह्या घरातली जी फॅमिली आसा शिंदे वरक झोरे, तर ही जी जाणटी बायल असलेली तर तिका कितली वर्षां वळखतय मी. पेडण्याक आमी आसतना ती लाकडाचे भरे घेऊन ती उतरून भूतनाथाच्या देवळा कडल्यान ते घुमटे कडल्यान उतरान ती आमी थंय रावो भाड्याच्या घरात म्युन्सिपाल्टीच्या क्वॉर्टर्सात. तर ती वचा तिच्याकडचे वस्तू सुद्धा आम्ही घेऊ. पण त्या वेळात तिने जे त्रास काढले किंवा ती जशी असली तर तिच्या त्रासात काहीच बदल जावंक ना इतक्या वर्षांनी. आणि ज्या वक्त सचिनान ते फोटो म्हाका दाखयले तर तिका वळखली. अरे ही अजून यांची परिस्थिती तशीच आसा, अजूनही ही त्रासातच जीवन काढतात. तर अशी ही धनगर समाजाची फॅमिली त्यांच्यासाठी व्हडले व्हडले घोषणा जातात पण अजूनपर्यंत जे सोयी सुविधा त्यांना मिळपाक जाय असले ते मिळूंक ना. पंचायतीचे पंचायतीन खूप प्रयत्न केले, पंच त्यांच्या बरोबर असलेले सरपंच असलेले, पण काही कायदेशीर बाबी पूर्ण जायना आणि म्हणून जायना. तर त्याच्या सुद्धा उपाय असलेलो पण ते सरकारची जी लोक असतात किंवा जे प्रतिनिधी असतात त्यांची इच्छा जाई. त्यांची इच्छा आसात जाल्यार काय शक्य जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक हांव सुद्धा एक आमदार आणि मंत्री जावन येयल्ले आसा. तर ती इच्छाशक्ती आसात तर खंयचेय प्रयत्न पूर्ण जावपाक शकतात अशें म्हाका दिसता. आज ह्या तीनय फॅमिलींचे मनापासून अभिनंदन. ही सुरवात झाली, तुमच्या घरात उजवाड पडलो, ही सुरवात झालेली आसा. ह्याच्या पुढे काही प्रयत्न जे करूक जातात शक्य आसात तर ते सचिन आणि त्याच्या सगळ्या टीमनी करपाचे. काँग्रेस पार्टी त्यांच्या फाटल्यान रावपाचे. आम्ही एक वेळा राजकारण केले पण काँग्रेस पक्षाचं जे धोरण असलेले ते गरिबा खातीर वावर जास्त असलेलो आमचो. त्या वेळा गरिबा खातीर गरिबाची सोयी सुविधा असलेले त्याच्यावर जास्ती लक्ष असलेलो आणि त्याच्यातल्यान ती 100 मीटर घरा जागो देऊन गरिबासाठी आवास योजना बी काढलेल्या. म्हणजे ती सुरुवात काँग्रेसीन केलेली. काँग्रेस पक्षाची जी धोरण आसा ती गरिबांक वयर काडपाक. आजच्या सरकाराचे धोरण कितें आसा, दिल्ली सरकाराचे धोरण कितें आसा. अदानी अंबानीच त्यांचेच भले जातले
ते करोडाचे अब्जाधीश जातले आणि पुढचे आकडे ते पार करतले. तर ती स्थिती आज देशात असा, जी महागाई झालेली असा ती सुरुवातीपासून जर आम्ही लक्षात घेतली तर कितकी तरी झाल्ली असा. आणि त्याच्या फाटल्यान संकटाही पाठ सोडिनात. संकटां पाठ सोडिनात. फाटल्या वेळाक 2 वादळां येयल्ली, कोरोना भरीक आसा. कोरोनाच्या काळात म्हाका दिसता की ह्या भागात सरकारी यंत्रणा खंयच नसलेली. पहिली वेव आयिल्ली, पहिली लाट, त्या पहिल्या लाटेक सरकारान कसली मदत कोणाक करूंक ना. लोकांचे जे थोड्यांचे हाल जाले, अन्ना खातीर जाले, वखदा खातीर जाले, तर आमी आमच्या परीन सचिन त्याच्यात प्रयत्नशील असलेलो, त्याची टीम प्रयत्नशील असलो. खरोखर म्हाका सुद्धा खूप वाईट दिसा, अरे आज आम्ही त्या लोकांक मदत करू शकना. चौथीच्या दिसांनी जे पोटले, जे काही थोडे सामान तयार केले, चौथीक लागता असे, घरात गणपतीक नैवेद्य, अशा फॅमिली पावयले आणि त्या फॅमिलीच्या डोळ्यातल्यान दुखां येयली ना, ती अजून विसरूंक जायना. जे कोरोना वॉरियर्स आसात हांगा, आमचो वरद आसा, तुझ्यावर आणि कोण असलेले सगळे ही टीम, सचिन असलेलो त्याच्या बरोबर, आमचो सूरज रेडकर असलेलो, संजय तारी असलेले. अरे ज्यांच्या घरात कोरोनाचो पेशंट असता थंय हे भुरगे घेऊन गेले सिलेंडर. भय नसलेलो. सचिनाच्या घरात सचिनाची फॅमिली, तशी प्रत्येकाच्या घरात प्रत्येकाची फॅमिली असताना हे भुरगे ते सिलेंडर थंय पेशंटाकडे पाहून, कित्याक त्यांच्याकडे कोण येत नसले, जायत नसले, तर सिलेंडर उकलून कोरोना सारखो रोग येऊन सुद्धा यंत्रणा कामाक येऊंक ना. आणि वयल्यान कितें तर ह्या हेल्थ सेंटर जवळच असा हॉस्पिटल, थंयच्यान डॉक्टरा कडल्यान लेटर घेतले ऑक्सिजन सिलेंडर दियात म्हणून. तर ते कळलेच, सचिन आणि त्यांची टीम ते लेटर्स घेऊन जातात. ताबडतोब मामलेदार कोण असलेले ऑफिशियल की ना ही लेटर ॲक्सेप्ट करू नकात, आणि हेल्थ ऑफिसराक सांगतात ही लेटर देऊ नकात म्हणून असली ऑक्सिजन सिलेंडर खातीर. म्हणजे अरे दुसरं काम करतात तोही करी दिना आणि तुम्हीही करिनात. लोकांनी मरपाक घातलेले सरकारान लोकांक. कितकेशे लोक ऑक्सिजनान अभावी मेरले असतात. ही एक स्टोरी जावन आसा. आज आम्ही त्याच्यातल्यान भायर सरपाचो प्रयत्न करतात. तुमकां प्रत्येकाक विनंती आसा की असे म्हणतात की तिसरी लाट येतात, आम्ही सगळ्यांनी आमचे जीव सांभाळून काम करूया आणि येणारी जी लाट असतली त्या लाटेक आम्ही तोंड देऊया. आणि त्याच्याबरोबर जे काँग्रेसचे असतात लोक, ज्यांच्यानी बरे काम केले असतात, ज्यांच्याकडे धडाडी असतात, अशा तरुणांक मात काँग्रेस पक्षान साथ दिवपाक जाय. तरुणांक साथ दियात. तरुणांच्या हातातच भविष्य असा आणि त्या भवितव्याच्या आधारे काँग्रेस पार्टी परत सत्तेर येतले एक दीस. जे जाणते असले, जे भ्रष्टाचारी असले, आज सगळे गेल्ले असा, ते सगळे बीजेपीत भरलेले असतात. म्हाका अजब इतलेंच दिसता, 2 किलोमिटरवर इलेक्ट्रॉनिक सिटी आसा, 4 किलोमिटरवर आमदार रावता. तांकां कोणाकच दिसना इलेक्ट्रॉनिक सिटी करता तुमी. तुमकां तुमच्या ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये बारीक सारीक कोण जे लोक आसा त्यांच्या घरात तुमकां उजवाड करपाक जायना. इलेक्ट्रॉनिक सिटी आसा, बरोबर आसा, बरें आसा, बरें काम आसा, परंतु घरात प्रत्येकाच्या लाईट आसा की ना हे त्यांनी पळोवपाक जाय. गरजेची वस्तू कितें आसा, लाईट, उदक आणि खावपाक पिवपाक कितें मिळता की ना, ही सगळी गरजेची वस्तू आसा. पयलीं त्यांची गरज भागवात आणि मागीर बाकीचे व्हडल्या गोष्टी करात, जे भाजप सरकार विसरलेले आसा. भाजप सरकाराकडे विजन नाच, फोरसायट नाच, आणि आम्ही जेन्ना बोळ घालता तेन्ना ते जागे जाता. हे सदांचेच हांवें पळयलें आसा. आतां 2-4 म्हयने हांवें अध्यक्षपद घेतकीच पळयलें आसा. आमी सगळे काँग्रेसवाले, आमी काँग्रेसवाल्यांक आमी बारीक सारीक सगळ्या लोकांच्या गरजा पुरयता. आता कोरोनाच्या वेळेस सगळ्यांनी काम केलेलं आसा. पूर आयलो तेन्ना काँग्रेसच थंय पयले पावली आणि कोण पावना. आणि काँग्रेसचे आमी जेन्ना त्यांच्या प्रत्येकाच्या घरात गेले, आमकां खबर आशिल्ली लायट नसतले, तेन्ना आमी लायटाक लागून तांकां घरात कॅन्डल्स दिले, मॅच बॉक्स दिले. त्यांच्या घरात ज्या बारीक सारीक गोष्टी ज्या गरजेच्या असतात ते सगळे आम्ही सगळ्या पावयले आसा. काँग्रेस आमचे युथ म्हणा, आमचे अध्यक्ष म्हणा, आम्ही महिलांनी सगळ्यांनी पावयले आसा. पण म्हणून आज हांव खरेंच सचिनाचे खूप अभिनंदन करता. तसेच तुम्ही हांगा सगळे जमिल्ले आसा, तुमचे सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करतात. आणि ह्या फुडेंय काँग्रेस हो एकच पक्ष आसा
जो सगळ्याक घेऊन बरोबर चलता. बारीक असो, व्हडले असो, श्रीमंत असो, तसे भाजपचे ना. आमचो मोदी पळय आसा तो प्रायम मिनिस्टर, तो फक्त 3 किंवा 4 त्याचे जे आसा बिझनेसमॅन, हांव नांव घेना तेंचे, तांकां घेवन चलता. त्याच्यानं देश चलतलो, त्यांचे घर चलतले. आमची आर्थिक इकॉनॉमी खंय पावली, एकदम सकल गेलेली आसा. म्हणून आमी म्हणटा की जर तुम्ही इकॉनॉमी तुमची आमी इतली घालेली आसा, आतां फाल्यां आनी अशी वेळ येवची ना की आमच्या घरातले लायट वतले. कित्याक बिलां इतली वाडलेली आसा, त्यांनी वाडून दवरलेली आसा, सगळें काम केलेलें आसा. आतां म्हणून ताका लागून हांव म्हणटा की आज जे सचिनान काम केलें सोलर सिस्टम यूज करून, and this is what we need today. This is the need of the hour. की आज आमी सोलर सिस्टमचा उपयोग करून घराघराक लायट पावोवपाकच जाय. आनी हे गव्हर्मेंटान लक्षात घेवपाक जाय, जी गव्हर्मेंट आमची निजलेली आसा. बिलां फक्त इलेक्ट्रिसिटीच्या वर वाद घालतात, थंय वाद घालता. अरे तुम्ही कितें वाद घालता थंय? हांगा लोक फ्लडान तेंची सगळ्यांची घरां व्हांवून गेलेली आसा. घरात लोकांक अन्न ना, खावपाक ना, लायट ना, पाणी ना, काय ना, आणि तुम्ही थंय इलेक्ट्रिसिटीवर वाद घालता. तो इशू न्ही. तुम्ही हे पहिले पळया फ्लडान थंय त्यांचो नड्डा येता बँड वाजून, जशें वरदान सांगितलं तसंच. तेच न्ही, ते स्वामीक मेळपाक पहिले वता. अरे तुम्ही, इट इज युअर ड्युटी वेन युअर प्रेसिडेंट ऑफ युअर पार्टी इज कमिंग हियर, जेन्ना येता त्याचं पहिले कार्य आसा की त्यांनी फ्लड हिट एरियाक वचपाक जाय, पळोवपाक जाय कितें मदत. आतां वर बी भाजप सरकार आसा, हांगा बी भाजप सरकार आसा. पॅकेज कित्याक दिना आमच्या लोकांक? अजून कांयच मदत पावयली ना. खंय गेलें भाजप सरकार? पयलीं म्हणजे हांव अभिनंदन करता बाब सचिनाचें. बाब सचिनान खूब सेवा कार्य सुरू केल्लें आसा. आनी सेवा हो काँग्रेसचो आमचो मूळ दाबो, आमचें फावंडेशन. काँग्रेस पक्ष स्थापना जाल्यात सेवा करपाक. आनी आमी आमचे युवा पिढी परत त्या सेवा मार्गान येतात. यूथ काँग्रेसीन आमी आमचे कोविडा टायमार सेवा केली. बाब सचिनान ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, ऑक्सिजन सिलिंडर्स, जेंका गरज आशिल्ली तेन्ना वेव 1, वेव 2 हे सगळ्यांनी काम केलें. पूण आमी असली कितें मदत दिता आसतना कोणाक जर खावपा दिता, जेवणाक दिता, तेजे फोटो काडून जे पेपराचेर थोडे घालून पब्लिसिटी, आमी आमचे सगळे कॅडरांक सांगल्यात की खाद्य पदार्थ जावं असले कितें बारीक बारीक दितात तें काम आमी मनांतल्यान करतात, कोणा तरी मदत करपाक. थंय राजकारण आमकां करपा नाका, थंय ती पब्लिसिटी आमकां करपा नाका. लोक जे आशिर्वाद दितलो कामाचो, तो आशिर्वादूच खूब व्हडलो आसता. आनी आमच्या एंटायर कॅडरान गेल्या 1.5 वर्स प्रसिद्धी पासून पयस रावन हें काम चालू दवरलें आसा. म्हणून सचिनाचें हांव खास अभिनंदन करता. कारण तुवें एक 3 कुटुंबाक आमी पळयता मतां कितली पडटली ती, तुवें हांगा मतां कितली ती पडटली ती पळयली ना. तुवें 3 कुटुंबाक उजवाड पडटलो, त्यातून 3 कुटुंबाच्या भुरग्यांचेर उमेद येतली. ते आयज तुवें सेवा केल्ली आसा आनी ह्या सेवे खातीर लोकांचो आशिर्वादूय तुका मेळटलो. काँग्रेस पक्षूय देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी एक बरें लोककार्य केल्लें आसा. सचिनान हें काम करता आसतना 3 वेगळे हांकां एक्सपोज केल्याक, म्हणजे पॉझिटिव्ह काम करून 3 हांकां एक्सपोज केल्याक. पयलो एक्सपोज केला आमच्या मुख्यमंत्री आनी आमच्या राज्य सरकाराक. आमचो राज्य सरकार 100% टॉयलेट बांदले म्हणून जाहीर करून सर्टिफिकेट आपणेच घेतली. आमी गोंयभर पळयतात अजुनूय लोक संडासांक टॉयलेट ना. म्हाका खबर ना हांगा सुद्दां टॉयलेट आसा काय ना. म्हणजे एक एक्सपोज जालें की हो सरकार कितलो फटींग. आनी सरकाराच्या मुख्यमंत्र्यान आनी मंत्र्यांनी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन आनी ही सोलर एनर्जी, जाका आमी क्लीन एनर्जी म्हणटात, ग्रीन एनर्जी म्हणटात, जेजें एक कॉर्पोरेशन आसा, गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी म्हणटा ताका, जेजे मार्फत सोलर पावर जो आसा तो प्रमोट करप आनी जांकां गरजुवंत आसा तांकां प्रमोट करप. सो सरकाराचे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो प्रोजेक्ट आसा आनीक सोलर एनर्जी पावप, म्हणजे आयज ह्या कुटुंबा कडेन सरकाराचें तर तें धोरण सारकें आशिल्लें काय फक्त तें पोस्टरा खातीर आशिल्लें. कारण पोस्टर खूब येता तेंचे, अच्छे दिनाचे पोस्टर आमी पळयल्ले. अच्छे दिन आसा ना ते पोस्टर बरें करतात, ते स्लोगन बरी करतात. सो 100% इलेक्ट्रिफिकेशनाचो जो तेंचो धांव आशिल्लो तो आयज एक्सपोज जाता. ह्या 3 घरान सोलर एनर्जी मार्फत पावता. सरकारा जाय जाल्यार सोलर एनर्जी
हांगा केन्नाय पावोवपाक शकताले, कारण तेंचे कडेन एजन्सी आसा, फुकट काम जातालें. सो एक म्हणजे सरकाराचें 100% इलेक्ट्रिफिकेशनाचें धोरण हांगा एक्सपोज जाता. नंबर 2, थळावी आमदार तेणें वचून आपल्याकूच विकलो, करोडांनी रुपया विकलो सगळ्यांनी मतां घेवन. आनी वयर कितें सांगलें ताणें, तो डेव्हलपमेंट आनीक धंदो करपाक गेल्लो म्हणून. ह्या सगळ्यां जालें आसतली. ते दोगूय वयता आसतना सांगलें ताणें बिजनस ट्रिपी वयता. बिजनस ट्रिपीक कितलें जोडलें, कितें केलें हें सगळें खबर आसा. तूं डेव्हलपमेंटा जर गेलो जाल्यार ज्या घरांनी लायट ना त्या घरांनी लायट पावोवप हेका विकास म्हणना काय? ह्या 3 कुटुंबाचे विकास जाता आशिल्लो लायट दर तांकां हेजे पयलीं दिल्ली जाल्यार. सो लोकल आमदाराकूय सचिनान एक्सपोज केल्लो आसा, ताका गाळी मारनासतना, तेजें नांव घेनासतना. म्हणजे लोकल आमदार जो विकासा खातीर BJP कडेन गेला, विकासा कडेन BJP कडेन वचोन जवळ जवळ 2 वर्सां मायज जालीं, आनी तरी आसतना हांगा विकासाचें कांयच येना. म्हणजे हांगा सचिन परबाक येवन तांकां लायट दिवपाक पडटा, आनी आमचो आमदार सांगता आपूण डेव्हलपमेंटा खातीर गेला. तुगे डेव्हलपमेंट गेलो खंय? सो तुगेल्या डेव्हलपमेंटूय 0. सो पयलीं ताणें सरकाराक 0 केलो, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन. दुसरो लोकल आमदाराक 0 केलो. तिसरो ह्या बाबू कवळेकराकूय एक्सपोज केलो ताणें, नांव घेनासतना. बाबू कवळेकर म्हणटा आपूण धनगर समाजाचो वारी, ज्या समाजांतल्यान आपूण येयला. आज 3 धनगर समाज जे लायटी सामके बेजीक हेजे खातीर वंचीत आसात. बाबू कवळेकराचें कर्तव्य जातालें, तूं आयज डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसा, आमचें कोण तरी कुटुंब आमचे कडेन आसा, तेजें लक्ष जमनीचेर खूब आसता. जमनी घेवपाचें, जमनी कब्ज करपाचें हेजेर लक्ष खूब आसता बाबू कवळेकराचें. चडशे सगळ्यात CM धरून सगळ्यांचेच आसा म्हण तूं, पूण जमनीचेरूय अशे गरीब कुटुंब रावतात, 3 धनगर समाज हांगा रावतात, आनी तुका खबर ना. आनी तूं विकासाच्यो, तोय विकास करपाक गेल्लो, कोणाचो विकास करपाक गेलो तेंय आयज सचिन बरोबान ह्या कार्यांतल्यान एक्सपोज केल्लें आसा. सो हे 3य कशे 0 जाल्यात कामांतल्यान तें तुमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. सो ह्या हितूंतल्यान म्हाका दिसता एक बरें कार्य जाता की एक 3 कुटुंबांक ह्या निमित्त एक लायट पावता आनी तितूंतल्यान तें बरें जाता. 60 वर्सां सेलेब्रेशनाक 300 कोटी येयल्यात. आतां हें आयकता आमी 1 वर्स भर जालें. 60 years ऑफ लिबरेशन न्ही, 60 वर्सां आमी हें करता. आनी 3 कुटुंबांक सचिन परबाक लायट दिवपाक पडटा. 300 कोटींतले 0.001 सुद्दां हें केलें जाल्यार लायट जाताली. सो घरकारा कडेन जर इच्छा आशिल्ली, भाडकारा जें नुस्तें आयज हेल्थ एक्ट आसा, हेल्थ एक्टा अंडर दिवपाक शकता न्ही. हेल्थ एक्टाक हे आसा, तेणी प्रामुख्यान हेल्थ एक्ट हाडलाच हेजे खातीर की कोण लायट आनी उदक ह्यो प्रमुख गरजो कायदे आसा, कायदे लोकां खातीर आसात. तांकां जाय जाल्यार कायदे सगळे बदलतात, काजिनो खातीर कायदे बदलतात, जायते कायदे बदलतात, पूण लोकां खातीर कायदे कित्याक हें जायना. आनी दुसरो जे जमिनीचे जो आमी हें आसा हें करपाक जाय की तेज्यो ज्यो जमिनी आसात, तो म्हाका दिसता एक व्हडलो मुवमेंट म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एक जावन हो करपाक पडटलो. पेडणे भागांक, तुगेले वाळपय 70 भागांत, ह्या भागांत हो जमनीचो प्रश्न मुख्यान आसल्यार खुबशे लोक अजुनूय विकासा पासून वंचीत आसा. वेगळे सरकाराच्या वेगळ्यो स्कीम आसा तेजे पासून वंचीत आसात. सो ह्या हेजेर हांव परत एकदां सचिन बाबाक म्हणटा की तुवें काम केल्लें आसा, तुवें कोविडा टायमारूय काम केल्लें आसा, काम तुगेलें हें चालू दवर आनी काम चालू करता आसतना हेंकां तिगांयकूय लायट पावोवपाचें काम कर. कारण हाय टेन्शन वायर हांगा लागीत आसा, हाय टेन्शना वयलें मेळपाना, पूण बाकीचे ते कितें आसा ते फॉर्मेलिटी करून हेंकां तिगांयकूय लायटीचें हें पावोवचें. परत एकदां तुमकां सगळ्यांक कॉन्ग्रॅच्युलेट करता. सचिन परबाक तांच्या मांद्रे मॉडेला खातीर खूब शुभेच्छा. तुमची कामगिरी अशीच चालू उरची म्हणून देवा कडेन मागणें.